सरकारी अधिकारी आपले काम सारखे करिनात असो आरोप मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान केला। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पेन्शना संदर्भात विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर उत्तर दिताना तो उलयलो। सरकारी नोकरेंतल्यान निवृत्त जातकच सरकारी खात्यांनी तांकां पेन्शन दिवपाक जाय। त्या संदर्भातलो व्यवहार सरकारी कार्यालयांत बशिल्ल्या तांचे वांगडीच करतात। हे निवृत्त जाल्ल्या कामगारांचे दुर्दैव की तांचे सहकारी तांचो निवृत्त जातकच मेळपी पगार आडावन दवरतात। हे सरकारी अधिकारी तांच्या सहकार्यांची कामां करिनात जाल्यार लोकांची कामां कितें करतले हाचो अदमास येता। ह्यान मुखार असले प्रकार सरकारी अधिकाऱ्यां कडल्यान जावपाक जायना अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या। अरे गव्हर्मेंट सर्वंटाची पेन्शन उरप एका गव्हर्मेंट सर्वंटूच त्या जाग्यार बसलेला ते जबाबदार आसा। सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून पेन्शन उरूंक ना। हांकां अक्कल आसपाक जाय असली थोडीशी आपल्या बरोबर काम करतल्याची निदान पेन्शन तरी क्लियर करपाक जाय। निदान तो रिटायर्ड जाल्या उपरांत ताका पेन्शन मेळपाक जाय। हेजो अर्थ असो आसा की हेच लोक जे आसा पळय न्हू हे काम करिना, आपल्या कडली फायल जी आसा पळय न्ही ही फुडें धाडिना, तर ती हे तेंच्यांनी करपाक जाय। अदरवायज ती कित्याक उरल्या पळय न्ही ताची हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आनी जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसत जाल्यार ताचेर एक्शनूय घेवपाक लायता। गव्हर्मेंट सर्वंटांक कळपाक जाय आपल्या बरोबरच्या स्टाफाक जर ते इतके सतयता आसत जाल्यार लोकांक कितले सतयतले हें तांकां कळपाक जाय। ह्याच फुडें अशें हांव टॉलरेट करचो ना, सरळ सांगता, कारण उरले आसत जाल्यार हे सगळे लोक एकाच रिस्पॉन्सिबल आसत। ओके, थँक्यू।